हरि ओम रामकृष्ण हरी कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांक स्वागत. आज ही हे संचिकेरी आमगे लोटो आसा जी कोटाचे श्री वेदव्यास पाई पैमाम तुमकां मोगान स्वागत करतास. नमस्कार. नमस्कार. तशीची तुमगेले एक भजने जीवन म्हळ्यार भजनेक क्षेत्रारी तुम्ही कितले वर्ष कोणू सेव करता आसाची? ಸಾಧಾರಣ 35-38 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 38 ವರ್ಷ कोण तुम्ही आसाची म्हळ्यार तुम्ही 1982 ಅಂತೂ आम्ही भजने फील्ड ಅಂತೂ भजनेक आणि देवस्थानाचे कार्यक्रम ಅಂತೂ भागवहिसूचक प्रारंभ केलो. तेन्ना हांव कुंदापूरचे एक मास्टर मम्मले हार्मोनियम एक 3 वर्स अभ्यास केलो. करताना आमगेले संगडीक आमगेले उठशिनी देवस्थानान ಸ್ವಲ್ಪ इन्वॉल्वमेंट आमगेले जाल तसले एक सेवा करता सर भाग्य देवान आमकां दिलें. 10 जन ಒಟ್ಟು मेळ करचेक अवकाश मेळ्ळो. ताजे निमित्त आमगेले संगीतांतू वृत्ती एक ताजे ಒಟ್ಟು एक आम्ही मेळ्ळेली 10 जन ಒಟ್ಟು एक भजना मंडळी ಒಟ್ಟು आम्ही मेळ्ळेले 82-83 ಅಂತ. तशीची हे एक भजने आसक्ती तुमकां सान बाल्यादकून आसा की कशी? वय त्या म्हळ्यार मिगेल अन्नाल भाव पुंडलीक पै म्हण सांगून आणि आमगेलोची आत्ता आमगेलो भजनेक हार्मोनियम तन्ने आसा ती विठ्ठोब किणी म्हण मिगेलकिंत एक 10 वर्स 9 वर्स मालगाडतानी तन्नेनी मिगेल बाप्पान आनी एक कोणकी ಒಟ್ಮೆಂಡ್ म्हाका चेड हुडूग आसना. आमी 5th क्लास वताना आमगे थंय गोवर्धन शेणै म्हणून कुंदापूरचे एक मास्टर मम्मा थ्रू तांणी हार्मोनियम आनी तबला क्लास आमगे थंय वारा 2 वळा प्रॅक्टीस करता आशिल्ली. तशींची आनी एक कडेन कोटांतूची आनी एक हार्मोनियमाचे आनी एक तबलाचे नारायण प्रभू आनी विश्वनाथ प्रभू म्हणून तांणी करता आशिल्ले. एक तेन्ना आमी एक 5th क्लासा वताना तांगेले एक क्लास चलत आशिल्ली मिती तुमकां इस्कुला वचोडारी हे संगीताची एक अभिरुची आनी संगीताचे एक ज्ञान ಸ್ವಲ್ಪ आनी तांतो आमगे कसले तरी एक कोरका म्हणून तसले एक आशी तशीची तुमकां घरांत तूं आनमाले संपूर्ण हे सहकार आशिल्लो. अण्णानी अम्मानी आणि 2 जण बनवून म्हणताना अम्मा महिला मंडळीत म्हळे नेतृत्वार तिगेल सप्ताहाच कार्यक्रमात तिगेल नेतृत्वारी चलता महिला मंडळी. तशी तुमकां बाल्यादकून आनमाले संपूर्ण एका सहकार मेळ्ळा न्हय वा? तशी तुम्ही आता 5th क्लास म्हणताना हे एक संगीत शिकून ऐकत आशिल्ली ती तशीची तुम्ही भजनेक वच्चाक प्रारंभ केलेले कितल्या प्रायर तुमगेले? साधारण त्यांची 21 म्हळ्यार साधारण 65 मिगेली जल्लल हे 82-82 डिग्री कंप्लीट जाताना आम्ही हार्मोनियम शिकता. त्या टायमार तुम्ही भजनेक वच्चेक स्टार्ट केला. तशी तुम्ही प्रथम जावन भजना मंडळीक म्हळ्यार तुम्ही वताना तुमकां त्या टायमार सांगील खंयची भजन उडगास की सुरवे जावन तुम्ही म्हळ्यार तेडते जावन केशवा माधव म्हणचे एक भजन हांव सांगता आशिल्लो. खंडीत आमकां सांगतो ना केशवा माधवा तुझ्या नामांतरे गोडवा तुझ्या नामांतरे गोडवा हे भजन हांव भरती कडेन प्रथम जावन तुम्ही एक हार्मोनियम क्लास आमगे अभिवृद्धी जाल्या नंतर एक संदर्भार इंडिव्हिज्युअल जावन हार्मोनियमांत बसचेक एक अवकाश हरिघंटी घेवन जालो. आमगेले हार्मोनियमांत कोण भजने बसताले की त्या दिवस ताका सुतक आशिल्लें. तशें करून ताका येवचेक अवकाश जायनी म्हणून आमकां कळ्ळें. आमी भजना मंडळ घेवन वतना ಸ್ವಲ್ಪ तरबेत घेवन आमी एक उडवळ करून म्हळ्यार डायरेक्ट जावन बसून एक रिती आत्मान धैर्य ना कित्याक म्हळ्यार सभेन तूं सांगता जाल्यार एक वील पावर येवका देवाल्या मागले आनी हरिघंटी घेवन तूं हांव परिपूर्ण जावन सांगता हरिघंटी घे वेंकटरमण सन्निधी हार्मोनियम घेवन भजना मंडळी नेतृत्व आमी निर्वहिसूचें प्रारंभ केले. तदनंतर ते एक रितीचे प्रथम जावन मिगेल जीवमानांत देवस्थानांत सोण प्रथम जावन हांवें मंडळी घेवन वचिल्लें हरिखंडिगे वेंकटरमण देवस्थान. त्या मिगेल मनांत अच्चळियदे उळियतदे म्हणटा ती मागशी कारकळ वेंकटरमण भजना मंडळीचे भजन आशिल्लें. तांकां बरें आश्चर्य म्हळ्यार 91 कोणकी बसला हे कसं न्ही म्हणून तांणी विचारलें आमगेले दोस्त तांणी विशेष जाल्ले म्हणून सांगून आमी उठयले थंय. तशीची तुम्ही सणपणार दकून बाल्यार दकून हे एक भजनेर आशिल्लींची तशी तुमगेले एक शिकवण्याचे जावन जाल्ली कुडले तुम्ही निरंतर जावन मंडळी वटूक एक येवचा प्रारंभ केले.
तशी आता निमगू का जाल्यार शिकवणे तुम्ही वृत्ती री की व्यवहार की आसतलेंची आता हे एक निमगोच जाल्यार तुम्ही आतां जुटूची तुमकां तुम्ही मंडळी सर्वतरी प्रति एक गांवां भजने वच्ची की असल पुरा कार्यक्रम म्हळ्यार भजनेचे एक सेवेचे कार्यक्रम आसतलोची सो असल संदर्भेरी तुमकां एक वृत्तीक आनी भजनेक एक तुम्ही कशी एक टॅली करून व्हरतलेंची म्हळ्यार तुम्ही आतां भजनेकय वतलेंची आतां भजनेक गेल्ली कुडले आत्ताच म्हणके समयाचे हें न्हय थंय कशी तुम्ही चमकलीन की तशी मेळटले त्या टायमारी मस्त लेट जावन न्हू भजन मेळ न्हू रात्री मध्यरात्री पुरा घरा येवन न्हू हेर दो सोपास तुमगेले व्यापार हें कशी तुम्ही एक मॅनेज करतलेंची म्हळ्यार आम्ही भजने वतना आतां म्हणके टायम दिवचे तसले तेंची ताजे खातीर निमगे ना क्रम नाचलो वाय. आमी वच्चे ते कोण वाय. बोर्डान तूं तांगे नांव घालून एक घंट्याचे टायम चिरते दिता आशिल्ली वाय. आनी आत्तां एक आत्ता एक 10 वर्सां आलतना GSB म्हळ्यार आमगेले समाजांत भजना मंडळी महिला मंडळी आनी धर्मशाल मंडळी खंडापटी वाडलेत एक संतोषा खबर ती म्हळ्यार प्रति एक गांवांत एक राम मंदिर की एक देवस्थान की संघटन करून ते आमगेले म्हणटा करून थंय ते स्तोत्र पठण करचे की एक वारा एक दिवस भजन आमगेले दवरून हें करचे की वर्सा एक दिवस 24 गंटे भजना एक म्हणून कार्यक्रम म्हणून परगांवच्या आप्पन आमगेले समाज बांधवाला वाटतं एक आत्मीयते मिळत तसले एक अवकाश सर्व समाज बांधवांनी केला ते एक भारी खुशेचे एक संदर्भ आम्ही 85 सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला चातुर्मासू आमगे ते 5 महिने सकट 4 चातुर्मास म्हळ्यार 4 महिने 5 महिन्याचो अधिक मास आयलो ताची निमित्ती अनेक गांवचे भजना मंडळीचे आमगेले स्वाम्याक भिडचेक आनी व्यास रघुपती सेवा करचेक दनपार रात्री भजने येवन घेवन तांणी जमकल तांगेले एक बांधव्य एक तांगेले एक प्रीती तांगे ते जावची याक की सप्ताह की ते आमी विचारून तांकां इल्लें आमी लायक तरी ट्रिटमेंट म्हळ्यार एक सत्कार करून पेटयले आमकां थंयतून आमगेले सप्ताहाक भजनेक अनेक गांवच्यांनी येवत तसले एक अवकाश जालो म्हण ह्या संदर्भात सांगताक हांव विच पावता म्हळ्यार ते एक चातुर्मासा म्हळ्यार तेदा पसून आमकां आमगेल्या गांवांत सप्त आसा केलो कडेन एक मात्र आमगे ते सप्तशी निमित्ती केलो भजना मंडळ म्हळ्यार एक 18 भजना मंडळी आमगे ते येवन तशिली 85 ನಂತರ ताजी डबल जाला म्हणजे साधारण एक 38-40 भजना मंडळी येवचे जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ टायमाचे आमी तांकां हें करून फोन नंबर कॉन्टॅक्ट करून बसकोरची एक वेवस्था करताय न्ही मागीर वसंत मास जालो आमगे ते 99 सहस्र कुंभाभिषेक जालो हे सकट जाले नंतर आनीक चड गांवचे कॉन्टॅक्ट्स एक प्रीती संबंध आमकां वाडता गेलो नाही हांव तुमगेले मुखार सुमार विचार उलोवचे आसा आतां हांव कसो निमगेल म्हळ्यार तेंची तुमी आतां भजने वता आशिल्लींची सो भजनेक आनी तुमगेले एक व्यापारां तुमी कशी एक मॅनेज करतलींची म्हळ्यार भजन म्हणजे एक अविभाज्य अंग म्हणून सांगल्यार मिगेल जिवनांत चूक जायना खंडीत म्हळ्यार भजन म्हणजे आमकां तितले एक शांती समाधान आनी देवाले एक अनुग्रह स्वाम्याला आशिर्वाद म्हणून तसले एक प्रथम पॉयंट व्यवहारांत मिगेल ओट्टू म्हळ्यार मिगेले आनू आनी मिगेले भाव ओट्ट आशिल्ले आमी ते मॅनेज करून तशें सुरवेक हांव एकलो वता आशिल्लो भजनेक कडेन मिगेल भाव वर तबले ट्रेनिंग दिवन आमी दोगय जाणांनी ओट्टू जालें की हांव मॅनेज करता आशिल्लें एक मागीर आनी एक दिवसा म्हणटाक तशी आनी केलो टायम ड्युरेशनाक आमी वेहिकल करून वतना ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्टमेंट करून बागीर घालचे की कसं तरी करून ಒಟ್ಟಾರೆ भजनेक आमी कळपे घालचे प्रश्न ना खंडीत म्हळ्यार आतां कितले ते हें आसो भजनेक ना म्हणचे हेर दुसू कामां तोंदर जेवची म्हणचे तुमी ते लेखचे ना तुमी फस्ट तुमकां भजन आन नासतील दिवस हांव मॅनेज करता आशिल्लो आंगडे आमी पక్కనే ना जाल्यार एक दोनी दावन म्हळ्यार रात्री कितल्या वेळार येवन न्हिदल की सकाळी आमगे ड्युटीक देवान आमकां कसं नाही तोंदर केलं फुल फ्रेश आसतलें फ्रेश भजन केलें कारण कसं म्हळ्यार एक मानसीक समाधान शांती आनी आमी रात्री वचून येयले एक ते एक मूड सकाळीक फुल्ल आमकां प्राण दिता आशिल्लो वेव्हारांत खंडीत इथे हांव ह्या निमगेल म्हळ्यार आत्तां दिसारी मस्त सकड एक हे एक भजने विचारारी म्हळ्यार रात्रीचे एक 12 नंतर खंयचे मस्त एक मंडळीक म्हळ्यार एक टायम दितना 12 गंटे नंतर आमकां चिके कश्ट एरदूस कामां तोंदरे जाता म्हळ्यार एक आत्तांत मस्त आयकुचा मेळटा जाल्यार हांव कसले निमगेल म्हळ्यार फुडले एक
जनरेशन आणतो म्हळ्यार आतां आमगेले मस्त मलगड आसाची तुमगेले तसाली तुम्ही पुरा करनी वे म्हणचे एक प्रश्न ताजे खातीर हें हांव केन्नाय आईल सकडाले निंबूचास चडते दिवस टायम ड्युरेशन गेलो म्हळ्यार 1-12 घंटे भितर जाता जावन येतात आमी एक कार्तिक एकादशी एकची आषाढ एकादशी आषाढ एकादशी आणि मुकुट द्वादशीक फुडें येवची एकादशी वय. गीता जयंती म्हणटा वय, वय. त्या तिनीक चेडे म्हळ्यार आमगेले सप्ताह भजन आशिल्ली मिती भरती भजना मंडळी कडेन भजन आसता त्या वय, दिवस. वय. त्या दिवस आमी चिकेची आमगेले व्यवहार की 1-2 दिवसा म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ ऑफ दवरची खंडित नाही नाही ते ओडुत्तार रात्रभर येताना वेळ जाता वय. एक पंत रात्री 4-5 गंಟे जाल्यार दिवस ಕೂಡಲೇ नावचेनी संध्यावंदन करचेनी भजन ड्युटी वय 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 ತಂತು आणि मागचे मुखार पडता 1-2 दिवस मात्र वरलाल दिवस पुरा आमकां वच्चेक येवचेक असं बा इथं म्हळ्यार हें होडुत्तार तुमगेले हें आतांचे सक्कड आमगेले युवा पिळगेन ऐकू का इथं म्हळ्यार तेद्दान जाल्यार तुमी एक भजन खंडित सोडू ना भजन निमित्त आमकां चांग जाता देखून तुम्ही कसन जाल्यार कितले फांत्यार जाल्यार तुम्ही ते एक तुमगेले भजन कोरनूच तुम्ही तुमगेले एर्दुसाचे व्यवहाराकी चमकलेले आसा आनी तुमगेले हें एक भजने निमित्त तुम केन्ना पूण एक तुमगेले व्यवहाराक दो हेर्दुसा कामेक दो कसनी एक ತೊಂದ್ರೆ जल्लेल म्हणून तुमकां दिशील असकी ना खंडित ना भजने आमी रात्री निसोवणू खंय वचून आमगेले सेव पुरयसून आयले तवले आमकां त्या विशयांनी कसने ತೊಂದ್ರೆकी अनेकी ऐकायचे वाहनात ತೊಂದ್ರೆकी वत्तान धांव येत्तान धांव एकाचे आमगेले खंयचे रितीर भजने टिमांत आशिल्ले समेत कोणाक ತೊಂದ್ರೆ म्हणचे प्रश्न आयला ना जाल्यार म्हणून सांगला रे आम्ही वच्चे एक आमगेले एक भजन प्रीती आणि देवाला एक प्रतिनिधी ते आमगेले एक त्याग रात्री येताना लेट जाल्यार अर्दे दिवस काय पण एडजस्टमेंट करून घेवचे हे निरंतर सेवेक अवकाश आमगे ते सप्तशी निमित्ती आमकां मेळ्ळा खंडित खंडित तशीची मुरलीधर कृष्ण भजना मंडळी तुमगेले एक कोटा काशी मठांतू चोलन आयलेलो आसा तशीच ताजी एक तुमी एक सक्रिय जावन जबाबदार घेतील एक हिरिय सदस्य तशें आसतना हें एक जबाबदारी विशयारी म्हळ्यार आतां एक तुमगे ते सप्त आसा तशीची ते एक सप्ताक एक भजना मंडळी एक सेट करची विचारार दवो तशीची तुमगेले कोटा देखून तुमी भायरची गांवाक वतना तुमगेले सदस्यांक तुमी ಒಟ್ಟು करून एक समयाक समजावन थंय भजने वचची विचारारी तुमगेले एक अनुभव कसने पैमाम कशें म्हळ्यार आमी एका कडेन भजने वता तरी जाल्यार एक टायम थंय कितले आमी घेवन आसता ती वय ते एक वाहनाचे वच्चे येवचे अंतर म्हळ्यार कितले वेळार आमी पावता ती एक 15 मिनट पडयची ते वचून देवा भेटून मागीर आमी तांनी पिवन बसची की एक विचार आमी सुरू करचो मागीर कोण कोण खंय खंय पिकअप म्हणटा मागीर विचार करून गाडी आमची म्हूण चड जनातलो व्हड गाडी ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಕ್ಕ ಸಮದನು ಗಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಕೊಂಡು వచ్చೆ ಕೆಲವು ಜನ ತಂಗಲ್ ಪಕ್ಕನೆ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊನೆ ತರ್ತಾರೆ ತಂಕ तुमगे टाइम आरे पावका आमगे आमक दिले टाइम आमी तांगताचे तांकां त्याच प्रकार त्या म्हळ्यार एक साधारण 2000 इसवी पासून आमी लेखील म्हणजे तितले एक जायन ते भजना मंडळीचे ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ चड जाले नंतर पुरा कडेन टाइम दिवचे सुरू केला आमी उडपीचे सतीश किणमाम म्हणून सतीश किणमाम तांचे व्यंकटेश भजना मंडळीचे प्रेसिडेंट तांगेले एक पण हांव मार्गदर्शन घेतलें समजा आमकां कुडा बघता भजना मंडळीचे एक 40क्ಕಿಂತ चड जाले नंतर 5 भजना मंडळ म्हणजे तांकां एक टायम दिन जाल्यार समजायना एक तांगेले एक कडेन आमी ते एक गायडन्स घेवन त्याच प्रकार 2000 इसवी नंतर हांव ते पुरा भजना मंडळीचे कॉन्टॅक्ट करून तांकां तुमकां खंयचे दिवस जाय त्याच नंतर एक 2-3 वर तांकां एन्क्वायर करचे वेळार आमगेले एक टायम टेबल करून तांकां त्या टायम टेबला भितर बस करचे मागीर तुमकां ह्या टायमार आमी दिला म्हणून सांगून सांगले कुडल्या तांणी ओप्पूचे एक दुसरे निमित्त ती अशें करून सत्करताय न्ही ते ताजे निमित्त भजना मंडळीच्या कुडून आयिल्ले न्ही म्हणलें आमकां हें वेवस्था तुमकां बारी लाय जाता आमकां ते टायमार येवन घेवन भजन करचेक आनी वचचेक अनुकूल जाता पळय माम दैदवन तुमी हें वेवस्था काय अशी मुखार सुका हाजे निमित्त भजना मंडळीच्याक लाय जाता आनी टायम व्हरता आनी क्लप्त समयार आमकां येवन पावचें जाता म्हणचे अभिप्राय तांणी केलो भजना मंडळी आमगेले संघटिकांनी दोस्तीच्यांनी सांगले ते आमी गट्टी करता गेली कडेरी 2008-9 आमगेले देवस्थान मागशे सल एक प्रमेय येयलें हायवे रोड मार्जिन तेदना आमगेले देवस्थानांत आमी एक मिटींग दवरून 1 म्हयनो 24 गंटे भजन आमी करका
देवाला एक स्थान पलटदवचे ताण बशी जागेरी आमकां संपूर्ण अनुग्रह करून इतलो वर्त कशी आमी सेवा करता आशिल्ली तीची सेवा मुखार सुद्दां चल भाग्य देवा कृष्ण तूं दिवका आमकां म्हणून आमी एक आमगेले देवस्थानांत पुरयत भट मामा घेवन मिटींग करून आमी तें केल्लें उडुपांत 108 दिवसाचे भजन कार्यक्रम केल्लो तदनंतर गोंगोळ्ळी वेंकटरमण देवस्थानांत मल्लेर मठ म्हणटात थंय वरेका सप्तस 4 महिन्याचे तांणी 4 महिने पर्यंताचे एक कार्यक्रम दवरलो ते वेळेला लायरी तर जाला आमी तशींची 1 म्हयन्याची करून देवा तूं आमकां उद्धार करका रक्षण करका म्हणजे एक देवाला मागून एक हें केलें त्या मरेका 1 म्हयने भजन आमगेलें चंद्र रितीरी समाज बांदवाल सहकारा निमित्ती भारी लायक रितीर जाल्लें देवस्थान वरेका आमी जिर्णोद्धार जालें मागीर मुखार आमगेलें एक देवस्थानाचें रूपरेशे बदलावण जावन आनीक कोटा बांदरी वच्चा म्हणून तसले एक भावने आमगेले समाजाचे भजना मंडळीचे अडना थंय गेले व्यवस्था आसा चंद्रिते निर्वहण करता ती म्हणजे एक आत्मीयतेर तांकां दिल्ले एक विश्वास आनी प्रिती ह्या संदर्भाचेर हांव सांगच्याक मन करता तो म्हयन्याचे आमगेले 1 म्हयने भजन भारी सक्सेस जालें भरती भजना मंडळीचे आमगेलो आनीक मेळ्ळी ती ताच नंतर आमकां एक आलोचना आयली सादारण 70-65 भजना मंडळीचे कॉन्टॅक्ट्स आमगेले मेळ्ळे ताका समजावन आतांचे म्हणजे केलो भायल मनुष्य GSB महिला मंडळी ते एक 10-12 वरेका आमकां कॉन्टॅक्ट केलो तांकां वरेका एक अवकाश करून सकाळी 10 तुल्यान दनपार 1 घंटे भितर 3 वांटो करून एक घंट्याचे त्या वरेकाचे करून त्या भजना मंडळीच्यान आमगे ते येवका सेवा करका आमगेले पूज पळोवका मध्यान आमगेले समाराधन कार्यक्रमांत तांकां बागी जेवका तांगेलो वापास घरकड तांगेले ड्युटीक तांणी वचचेक यावका म्हणजे आश करून आमी ते टायम वरेका त्या महिला मंडळीचे निमून हे टायम दिलो तुमकां जायत वय हे टायमार येवन तुमी सेवा करता वय तुमी आमगेले महापूज मध्यानाचे पळोवन घेवन आमगे ते व्हरलेले देवस्थाना म्हणून नाही करेक्ट 1 घंटेक 5 1 काल घंटे तर 5 घालता ती म्हणजे खंयचो कार्यक्रम असो केलो कडेन सगळी वेळ जावचे आमगे ते ना बट मम्माले सिस्टमाचे 12 वर 12 मुखाल भितर पूजा प्रसाद वितरण कुठलं 5 घालचे तशी करून तशें जाता म्हणटा तांकां तो ओलव दिलो त्या वरेका 10-15 भजना मंडळी आमकां बायल मनशां मेळ्ळी हे ಒಟ್ಟು 75 ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ येवन सप्त चलो तसले कार्यक्रम ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎತ್ತಸ ತಕ್ಕ ಆಮಿ ಕಡೆ 2010 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ घातले सुरू केले 2009 आमगेले 1 महिने भजना कार्यक्रम चललो तदनंतर फ्लॅक्स घालचे स्टार्ट केले फ्लॅक्स घालनंतर एक संतोषा खबर केली म्हळ्यार हांवें तें आलोचन कोण दावका की नाका म्हण सांगून मुडबिद्रेच्यानी एक पण आमकां हिंट दिला भाई माम तुम्ही टायम देवन फ्लॅक्स हें करचे तुमगेलो आयडिया करेक्ट कोण सोडात ते तुम्ही केल्यार कोणाक कसं उलयतना त्या टायमार अनकोर काम म्हण जाय तुमगेलो सहकार आसा म्हण जाल्यार आमी करतात म्हण आनी तो म्हाका करेक्ट उडगास आसा 2010 आमी फ्लॅक्स घालचे स्टार्ट केले प्रती एकल्यान ताका मात दिवपाक आशिल्लें इत्याक म्हण सांगल्यार इतलो भजना मंडळीचे आपण इतले व्यवस्थित रुपार एक टायम ड्युरेशन जावं प्रती एक तुमी 7 दिवसाचे सकाळ कळत तशी देवस्थान एंट्रन्स अर्दवून आमी केल्लें ते वेळेस सक्सेस जालें ताजे निमित्त आमकां खुशी जाली दिसलें म्हळ्यार आमी केल्ले एक नियम एक नवे हें ताजे नंतर आतां पुरा कडेन फ्लॅक्स स्टार्ट केलें फर्स्ट आमी 2009 ताका स्टार्ट केला म्हळ्यार भजना मंडळीचे विचार तांगेले मनां आशिल्ले विचार सहकार निमून आमी केल्ले जायत खंडीत म्हण नंतर आमी केलें आतां तें निरंतर जावन आतां 2022 मध्य 2 वर्स कोविड ते 2 वर्सांतू सप्ताहाक आमी कोणाक मंडळी आपयल ना आमगेले 2 घंटेचे 12 भजना मंडळी आसा तांकां वस्तू दिवन 2 वर्साचे सप्ताह कार्यक्रम आमेल गांव तुलेनच सप्ताहाक चलयला ते एक देवाले आमगे श्रीकृष्ण परमात्माला दया म्हणून सांगता हांव परगांवच्या भजना मंडळीच्यान आमगे ते येना जालें की आमकां सप्ताह आमकां करच्याक शक्ती देवाना स्वामीले आशिर्वादान जाला मोठान ते आमी निर्वहिसला मंडळीच्या पुरा सांगला ह्या पण सेवा ना म्हणून वेपारी पुरा कळत ताजे निमित्ती तें जालें की ते त्राण आनी ती शक्ती देवाला अनुग्रह स्वामीले आशिर्वादानी काशी मठांत कोर्टांत जाला आतां जालें की म्हणचे मोठ म्हण नंतर सगळे समाजा संबंध पयले एक विचार 2000 आनी कसून तुमी निमूचे आसकी निमगे तशी आता मुखारसून सुमार एक विचार तुमगेला हांव घेता आता तुमी कृष्ण परमात्माले एक सन्निधान तुमगेलांगा कोटांत तागेले एक मस्त एक कृपा दृष्टी तुमगेल वयर आसा म्हण तुमी केन्नाय लेख केलस तशी आमगेल मुखार एक कृष्ण परमात्माक एक जावन एक भजन नर जन्म बंदाग
ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಯನ ಬಾರದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ. ನರ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ. खंडित भारी खुशी जाली. पैमाम तशी जी आता तुमगेल मंडळी विचार तुम्ही इतले परा तुमगेल अनुभव सांगेल असं म्हळ्यार तुमगेले सप्ताक तुम्ही एक भजना मंडळीक आव्हान दिताना कोरची एक व्यवस्था तशीची तुम्ही भायरी भजनीक वताना तुम्ही एक मंडळी सदस्य घेवन वताना एक कोरची व्यवस्था सक्कड आमगेलो टू आता अनुभव सांगेलस तशी हांव निमकुका जाल्यार री आनी मुखारी भजना एक क्षेत्र ರೀ तुम्ही इतले वर्ष तकून आसाची 38 वर्ष तकून आसाची हे एक भजने क्षेत्र री असताना तुमकां भजन तितले एक सांदकून तुमकां तांतो आसक्ती आशिल्ली निमित्ती आनी एक भजने निमित्त खंडित आमगेले जिवन चांग जत्ता म्हळ्यार एक तुमकां देवा वयरी मस्त विश्वास आसून ते भक्ती भावपूर्ण जावन तुम्ही एक भजने सेवक निरंतर जावन करता येयलेंची अशें आसताना तुमगेले एक जिवनेंत एक भजने निमित्त खंडितची म्हाका एक जाल्लेला आजीक म्हळ्यार एक तुमकां अनुभव येयलो तसलो खंयचे एक विचार आस की म्हाका म्हगेल्या जिवनांत 2 एक्सिडेंट्स जाले. एक रात्री आमी शिनामाने पळोवन येता आशिल्ले तेन्ना सान प्राय 24-25 वर्ष आमी सैकलार वचून सैकलार येता आशिल्ले सास्तानांतू 85 ಚತುರ್ಮಾಸ जावन 1 ವರ್ಷಾन ಇತ್ತಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾರಿ ಚಗ್ನಿ ದೇವನೇನು आमकां आड्डाळो. आमी सायकलांतून उसळण पडली. सायकला वयर तागेले व्हील पास जाले. रात्री आमकां तेदान तितलो प्रायवेट नर्सिंग होम नाशिल्लें गव्हर्मेंट हॉस्पिटला व्हरून घेवन एडमीट केलें. हेर दिवस सकाळी आमगेले कुंदापुरचे पैकीचे घरचे न्हू आमकां डॉक्टरान ट्रिटमेंट आनी कोण हें केलें हांव फुडले हेर दिवस सांगलें आमकां रात्री कशें जाला म्हूण गोतना आमकां हांगा आप घाला म्हाका फुडले मणिपाल आपणचे वेवस्था करा म्हूण. तो डॉक्टर ना आमी हांगा ट्रिटमेंट दिता ती जायना म्हणचे अभिप्राय ತಿಳಿಸಿಲ್ತ. हांव ताका म्हणलें तूं डॉक्टर न्हय तुगेली वृत्ती एक तुगेले हक्क हांवें कसं न्हय चूक मुख्य हांव सांगीन म्हाका दाव करल्लो कोण केस न्हय ताका म्हणजे म्हाका अवकाश शोक म्हणलें. तेन्ना तो ताणें नाका म्हणचे अभिप्राय व्यक्त केलो. आमी एकाएकी म्हाका दावकल्ले एकळेले सांगून आमी थंयतून डिस्चार्ज केले न्ही शिदा घेवन घेवन मणिपाला जॉइन जाली. मागीर थंय ट्रिटमेंट करून हांव घरा कडेन येयलो. थंय हांव ट्रिटमेंट केलें नासल्यार 2-3 लोक जाता आशिल्ले म्हाका त्या वेळार देवान तूं मणिपाला वचका म्हणचें एक संदेश मिगेल मनान दिलो तूं हट बंदी म्हण. हांव हट बांदून बसचें वचून मिगेल हात पायक तिकडे समर्पक जावन भोंवन हांव वापस आयलो. कसं न्ही जायन हांव 80 ಇಂಟು 89 94ವರೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ದಿವಸ ತಬಲಾ ಹಚ್ಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 80 81 82 ಅಂತ आम्ही हार्मोनियम कुंदापूरचे एक मास्टर मामाला शिकिला. तबला प्रॅक्टिस आम्ही सत्यविजय भट कटपाडीचे ह्या इथल्या वाठारांतूय एक नावादीक तबलाचे मास्टर तांगे निमित्त अनेक स्टुडंट्स तयार जाली ती. आनी MT भागवत म्हणून मुकुंद कृपांतू उडपांतू म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स मास्टर जावन आसा ती MT भागवत म्हणटा महाबळेश्वर भागवत तांगेले वोकल क्लास आनी सत्यविजय भट मामाने तबला क्लास आमगेले काशी मठांत एक 4 वर्ष भर चल्लें. मागीर भट मामाक बर्ती म्हणजे रेकॉर्डिंगाचे आनी निमित्तानी क्लास करून राम भट म्हण तांकां दीत म्हण आमी नाका म्हण कडेन एकाडमी क्लास सीधा हांगा ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ कुंदापुरा गेले 4 वर्ष आमी तांगेले शिकिले. एक तेवे आमगेले एक जिवनाचे टर्निंग पॉयंट म्हाका कशी दितलें तें एक्सिडेंट जालें तर म्हाका होर्डिके लगेस म्हणटाना 93 म्हाका होर्डी जालेली 93 होर्डिके 1 म्हयनो आसतना म्हाका वापस एक्सिडेंट जालें. हात फ्रॅक्चर जालो
ते दणा म्हणे पहिला वचून आम्ही ट्रीटमेंट कोणत्या पुरा हें कोण नाही निंदी तर नंतर बँडेज सोडेल नंतर हांवें डॉक्टराला अशीची म्हणलें म्हाका हॉर्डिके दोचोडेर बँडेज आशिल्लें ताणें तें सेकंड दिवचें ना म्हूण सांगिल्लें सेकंड दिनाशी पुरो जाणां नमस्कार दिला बँडेज सोडयले नंतर डॉक्टर ना सकड नॉर्मल पोजिशन आयला तुका हांव म्हळें तबला म्हाका म्हगे जिवमानाचो प्रस्न सकट समजता जाल्यार हांव सांगचो रे तूं तबला पडचो ना म्हणलो मागीर 1 म्हयनो की 1.5 म्हयने नंतर वारा एक दिवस 1 घंटा मारी म्हणलो मारलें तद नंतर 2 घंटा मारी म्हणलो अभ्यास निरंतर आनी करूं येत तुवें म्हणलो ताणें सांगिल्ले प्रकार हांव केलें देवालें मागलें देवा कसर म्हणल्यार आमगेले एक आत्माक मेळटा तसलें एक समाधान शांती तबला हार्मोनियम आमगेलें जिवमानाचें एक आमगेलें एक दिल्लें देवान तें तूं वंचको जाल्यार रे म्हाका तुवें राखू का तशीच मुगेलो हात उपास तयार जालो आमी नडेर देवाले ते भजन सेवा करता येयली निमित्ती हे 2 इन्सिडेंटान तूं आमकां देवान आनी स्वामी आशिर्वादान आमी अंगविकल जायनाशी कसने आमगेल्या जिवमानाच्या तंत्रज्ञान अशी देवाक आनी आमी स्वामेलेक हें केल्ले निमित्ती खंडीत ती मुगेल्या सेवा देवान पांय घेतला पांय म्हणून तूं म्हणजे अशी हांव सांगता खंडीत तशीच एक मुगेल मुखार एक अनेक एक खंयची एक भजन प्रस्तुत करता म्हणून विशयाक म्हणटा ती रामनाम म्हणजे भजनेचे मूल रामनाम खंय आस की थंय देव आसा खंय रामनाम सांगता की देव थंय तो येवन बसता म्हणटात अनेक कडेन देवाक रामनामाचें आयकून मागीर भजनेचे अवकाश करतात कारण कसं म्हणल्यार राम खंय आस की थंय भजन आसा म्हण रामनाम भजिसिदवरिगे उंटे भवद बंधना रामनाम भजिसिदवरिगे उंटे भवद बंधना म्हणून अनेक दासवरी हाणें कनकदास की पुरंदरदास की तुळसीदास की मराठी हांतू अभंग हांतू आमगेले तांणी ती 3-4 जाण आसा ती तांणी वरेकाची सांगला सगळें भजन म्हणजे आत्मा आनंद ताज्यो तेका देवाले साक्षात्काराक सरळ रूप तें आमकां राखता हें एक आमी GSB समाजान तूं विशेष जावन आसता चल एक प्रिती भजन रे एक राम मंदिर की एक देवस्थानान की वेंकटरमण देवस्थान की कृष्णान अशें पुरो राम मंदिर अशें पुरो विठोबाल देवस्थान अशें पुरो ते सक्कड कडेन आमी म्हणचें भजन अनुकूल अशें कडेन एक दिसा एक करता ती पूण तुले रिवाज चोल कडेन सप्त जाल्यार सप्त आतां खंयची पिळीक जाली ती कितें निरंतर चोल काम म्हणटा चल एक आशा भावना रे करतात आमकां कशी देव की तशीची आमकां स्वाम्याल बगे भरती एक प्रिती आनी एक विश्वास अचल जाल विश्वासू आमकां स्वाम्या वयर उडास स्वाम्यांनी आमगे ते 3 चातुर्मासू आनी 2 वसंत मासू आमी कोटा काशी मठांत केला आत्तां तूं रिसेंट जाल्लो संयमेंद्र तीर्थ स्वामेलो चातुर्मासू तो जालो की सकट समाज बांधवा सहकारांनी आनी आमगून गांवतुरेलो उमेद केलेली निमित्ती चंद रितीर चल्लो दिग्विजय ಕೂಡ ಭಾರಿ लायक ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲ दिग्विजय तुम्ही एक टॅब घेऊन वरे काम गेलो टू मिळली ती तुम्ही वरे का पळेला संजे 7 गंटे वरे का पावसाचे विलावर आशिल्ली 2-3 दिवस तुने पावस जाला रे ते स्वाम्यान टॅबलर बसताना 7:45 गंटेकी जाल्ला 7:45 गंटे तांणी पावन 1 फर्लांग बरी टॅबलो गेले नंतर पावस कैत जालो तदनंतर वापस स्वाम्यांनी 3-3:15 गंटे देवस्थाना भितर वच पसून पावस ना हे आमगे ते जालें तसलें एक व्हड घटना कसं जालें म्हणल्यार खंय हरिनाम स्मरण खंय गुरुवर्यांक आमी तांगेले आराधन करून तांगेले एक गौरव दिवन तांगेले आशिर्वाद मागता देव एक न एक रुपार थंय राखता म्हणचे उदाहरण आमगेले दिग्विजय उत्सव कोटान चल्ले 2019 सगळे समाज बांधवान पळयला पावस आशिल्लो पावस नाशी सगळो विजृंभणे दिग्विजय जाल्लो 2-3 कडे आमी फूड कोर्ट अनेक प्रति एक व्यवस्था केलेली चंद्री तर जाल्लें कसरे सप्पर जान जशें करून गुरुवर्याले एक पद्य सांगचें हांव आश पावता खंडीत करे दरे बरबार दे गुरुवे करे दरे बरबार दे वर काशी मठ दलिराजिपतव वर काशी मठ दलिराजिपतव चरण सेवा करो करव मुगिदु बंधु
करे दरे बरबार दे गुरुवे करे दरे बरबार दे गुरुवे करे दरे बरबार दे गुरुवे करे दरे बरबार दे हरिदासरुसु ಸ್ವರ ಸಮ್ಮೇಳದಿ ಹರಿದಾಸರುಸು ಸ್ವರ ಸಮ್ಮೇಳದಿ ಪರವಶರಾದರು ಭಾವಭಕ್ತಿಯಲಿ ಪರವಶರಾದರು ಭಾವಭಕ್ತಿಯಲಿ ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ ಗುರುವೇ ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ ಗುರುವೇ ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ ಗುರುವೇ ಕರೆದರೆ ಬರಲಾರದೆ ವ್ಯಾಸರ ಗುಪತಿಯ ಅನುದಿನ ಭಜಿಸುವ ವ್ಯಾಸರ ಗುಪತಿಯ ಅನುದಿನ ಭಜಿಸುವ ದಾಸನ ದಾಸರು ಈ ಸಮಯದಿ ಬಂದು ದಾಸನ ದಾಸರು ಈ ಸಮಯದಿ ಬಂದು ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ ಗುರುವೇ ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೆ. तुमगेल्या भजनेची आसक्ती तशीची एक गुरुवारी वैरी एक मठाचे वैरी तुमगेले असूच एक अचल भक्ती विश्वासनी खंडित खंडित हे एक तुमगेल भजनेरीची एक दिसून येतस पैमाम तशीची निमगू का जाल्यारी सुमार सकट तुम्ही अनुभव तुमगेले एक भजनेचे एक जीवनेरी आणि तुमगेल जीवनेरी म्हणजे भजने ते क्षेत्रात दुखून तुमगेल जीवनेरी जेवत असेल सकट अनुभव तुम्ही आमगेले सांगेलच. आणि एक विचार कडे जाऊन निमगोच जाल्यारी आत्ताची एक युवा पिढीकेक हांव हे सकडा निमगीता कसं म्हणा आत्ताची युवा पिढीकेक एक भजने विचारारी तुम्ही कसं एक मार्गदर्शन दिवच्याक मालगड जाऊन तुम्ही कसं मार्गदर्शन दिवच्या इच्छा पावताची. पुढे एक कालारी घरकडे संजय भजन संगती अभ्यास आशिल्लो वय कटून इट्टू पालन कोर्च केलो घरकडे भजन सांगल्यार जावण नाल्यार जावण ना स्तोत्र सांगल्यार जावण देवार आराधन केलं मात्र म्हणून तसलो अभिप्राय आशिल्लो आमी सणपणां आसतना तें माय जाला देवस्थानांत तसलो विशेष कार्यक्रम आवडारी भजनेक प्राधान्य आसता केलो जण येता ती भजन म्हणटा ती वता ती एक ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿಚೆ नी ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಜೆ ಮಿತಿ ಡೈವರ್ಟ್ देवे जाला मागीर घरकडे बायल मनशाने तांगे चिरडूंक ते प्रेरण दिल्ले रे मिगेल मनान दिसता वय खंडित खंडित बायल मनशान दादल मनश तांगेले व्यवहार एक तांगेल उद्योगात की ऑफिसात की वचून आसता ती घरकडे आशिल्ले बायल मनशान ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल संस्कृती आमगेल विचार आमगेल समाजात चालचमकण आनी देवस्थानात ಸ್ವಲ್ಪ अटॅचमेंट आणि म्हणे वारा एक पडपणी वचून आमी देवाक वचून देवस्थाना पांय पडून देवालय मागून एक अर्द घंटे पण थंय आसूं का म्हणून तसर एक प्रिती चेडवांक रूढी केले एक तंगतांगेल गांव आशिल्लें देवस्थान की मठ मंदिरांत वचून केल्यार हे ಸ್ವಲ್ಪ तांकां मनांत व्हरता आनी ताजे मीत कांय पण आमगेले ಸ್ವಲ್ಪ आमी देवस्थानांत वचूं का म्हण तसर एक प्रिती येता म्हण मिगेल मनांत नाही तरी जाल्यार आत्ता चेडवांक तांणी होवन घेवन पुस्तकां चडस मागीर इस्कुलांतून आयले नंतर तांकां वापस कोचिंग आस ताजे मिती ते एक समयाचे अभाव म्हळ्यार सांगूं जायना मन केल्यार सम करूं जाता जाल्यार हें मेन शिक्षणाक प्राधान्य ते निमिती आमगेले देव धर्म आनी आमगेले एक आचरण विचारणाक ಸ್ವಲ್ಪ अडचण जाला म्हण मिगेल मनान दिसता. आमी इस्कुला वचचे वेळा परिस्थितीक न्ही आतांच्या परिस्थितीक बरें डिफरन्स आसा हे ಸ್ವಲ್ಪ कांयपणी सम करच्याक अवकाश जाता म्हण जाल्यार आमगेल समाजाचे बायल मनशांनी तांगेल चेडवांक सांतुलन दिवसाक एक अर्द घंटे पुणे आमगेले भजन स्तोत्र की भजन की आमगेल चाल चमकण की हरिकत म्हळ्यार आसता ती राम लक्ष्मण म्हळ्यार कशें म्हणून गोतना आमगेले भाशेंत उलोवच वेळार इंग्लीश मिडियमाक गेलेले न्ही अनेक इंग्लीश शब्द प्रयोग जातात ताजे मिती तांकां आमगेले ते आतां बटाटो पियाव आनीक तरेक वांयगण भाजी वाळी मळकूळ कळकूळ आमकां कळटा तांकां ते ताजे बदला तांणी इंग्लीश वर्ड घालून उलयता कारण कसं म्हळ्यार तांकां मेळिल्लें वातावरण तशेंच इंग्लीश मिडियमाक वचकर आमगेले चेडवांक खंय खंय पेटयतात चूक म्हूण हांव सांगना
विद्याभ्यास प्रति एक संस्कार मिळकल विद्याभ्यास चौका विद्याभ्यास मिळत संस्कार मिळतात त्याला आमगे संस्कार विषय विद्याभ्यास संस्कारांत आमगेले एक अंश आसका विद्याभ्यास जाऊ का हाजे निमित्त आमगेले समाजाकय चांग शिरडवांकय चांग आणि देवस्थानावत तसं एक मनोभावने आणि देवस्थानाचे एक परिपूर्ण आलोचना चिरडवांक मातृवर्गान दिलं रे खंडित हे बदलावणे साध्य आसा मागीर आमगेले एक समाजाकाचे हे भजन हे ते म्हणाले आनीक मनावरता आणि संगीत आसक्त आशिल्ल्यानी थंय आमगेले देवस्थानाचे आडळित वर्गान एक क्लास दवरून तांकां स्वल्प उमेद दिले चेडवांक वारा एक वळखी 5 दिवस एक वळ नुरिता हे शिक्षण तबला हार्मोनियम शिकयतल्यांक आपूण एक क्लासाचें अरेंजमेंट केलें तें एक स्वल्प युवजनांक आकर्शण जाता ताजे मिती एक स्वल्प जनाक तें आमकां जाव का म्हण तसले एक मनोभावना आनी चंद रितीरी म्हणच्याकी करच्याकी शिस्तुबद्ध जाल तसले विचार ताळ बडोवन भजन सांगच्याकी नाजाल्यार स्तोत्र वाजोवच्याकी म्हणजे ते क्लास देवस्थानांत की एका राम मंदिरांत की आमगेले कसं नासता थंय कोरका ताजे निमित्त एक 4 जाण वट जाता ती तेजे निमित्त आमकां एक स्वल्प चांग जातालें म्हण एक मिगेले एक आशी ना कसले म्हळ्यार आनी अनिवार्य जाल्ले परिस्थिती आसता सांगचें जायना जाल्यार की आमी स्वल्प एडजस्ट जावन आमगेले चेडवां मुखार वचून हाजे बागे आसक्ती दिवन स्वल्प बदलावण केल्यार मातृवर्गांनी खंडीत आमगेले नड नुडी संस्कृती उरोवच्याक अवकाश आसा तें मनावर का मुखार सुजनाक घालत की आमगेलें स्वामे देव धर्म भजन म्हणजे एक स्वल्प आमकां वर्क जाल्यार मातृवर्गांनी बदलावण करका म्हणून सकणाले मिगेल विनंती खंडित मस्त खुश जाले वेदव्यास मॅम इथं म्हळ्यार तुमगेले एक सगळे एक इतले वर्साचे एक भजनेचे एक क्षेत्राचे अनुभव तशीची आत्ताचे युवा पिळगेक जाय जाल्लेले एक मार्गदर्शना उत्तर मलगड जावन तुमी आमकां आजी हे एक संचिके मूलक आमगेले समाजाचे सक्कड जनांक दिलेलंच तशीची आम्ही आपयल कोडले मोगारी तुमी जायत म्हूण सांगून तितले दूर कोटा दखून आमगेले हे एक संचिकेक आईल आसाची तशी तुमकां आनिके देव उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करून अशीची भजने क्षेत्रार आनिके मुखारसून वचून आनी कितले तुमगेले अनुभव आमगेले समाजा मेळ्ळे तशें जावं म्हणून आमी मागताची नमस्कार नमस्कार तशीची आयची हे संचिका हांगा मुक्ताय जाता येवची संचिकेरी अनेक अनुभव आशिल्ले मलगड्यांक आमी हांगा पोनू तांगेले अनुभव निमगुचार आसा ती ते दळतारी नमस्कार.